सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. भाव भयणीनो, एक दुखाची खबर म्हळ्यार आमचो आदलो पादविगार फादर कार्म मार्टिन्स आमच्या इगोर्जींत आसलो आनी कारण जालें कपेलां कसो रुजाय साहेबांचे कपेलांत आसलो. आज सकाळीं फांतेपारार अकस्मात अंतरलो. ताजे पासत मागुया सर्गीच्या बापान आमचे पादविगाराक आदल्या फादर कार्म मार्टिन्साका आपले सासणीक विसवांत घेवंक ताच्या गोच्च्यांकूय आमची बुजवण आमी फावो करुया. तशेंच आयची मिसाची इंतेसांवां फ्रांसीस फेर्नांदीस हो आमचो भाव सोंपून गेल्यार 1 वर्स भरता ताचे पासत मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव नेविल मायकल डिसोजा हो आमचो भाव नेविल आपलो 60th बर्थडे समारंभता ताकाय बरी भलायकी मागुया. आनी आमची भयण नॅथ्सलीन स्ट्रॉसियो आपलो वाडदीस समारंभता ताची पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. बाबीनो, आज पवित्र सभा बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेस हाची परब समारंभता. बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेस आमच्या सान फ्रांसीस शावेरा बराबर मिसावाचे पात्र. ताणें मिसां पासत आपल्या कुडांत रावन आपल्या घरांत मोटवाशी घरांत रावन मागले मिसांचो वावर फुडें व्हरूंक. पापसे फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो वी आर अ मिशन. आमी जोड एकलो जावन आसात देवाचे एक मिसां. तर हीच आमची क्रिस्ती जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक देवाचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वाट घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी सगळी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उत्सारून सांगता. मोलान चिंतून तळान उत्सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो बोड अपराध तशें पासून दुखें सुद्दां सांगून बरें सगळ्या देवताक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सस्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सुर्गी आनी शांती ताचे इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या रया सर्व पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून. कित्याक पवित्र आत्म्या सगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बाबा,
आपणाचें किरकोळपण आनी असोकताय ओळखून आपणाचेर न्हय बगर तुजेरूच सगळो विस्वास दिवतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. बागेवन तेरेसाक तुवें दाखयलेले काल्तिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं दोकोर दिव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राव सोड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरीत जायात. तिचे दूख करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितली तिची होड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात. आनी तिच्या बोळ्ळल्या हड्ड्यांतले पिवून पिवून खुशी जायात. कित्याक सुर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घुसघुशीत वांत्या वाला पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बालाक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले, आवय पोरी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुजी हाडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक राखता म्हूण गमून येतले. देवाचें उतोरे. देवाचें वरपर. आयकल्ल्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्या व्हड व्हड वस्तू हांवें आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद जोडलोले भुरगे आपले आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जाला म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. बागेवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना. बाबा भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलेलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूंक नाका. पूण लोक नाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवार चेडू लोक जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लोक जाल्ल्यांक आपल्या जिवितान खास पडलेली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपोवंक पावला, देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलेले परी जियोचें. रडटात तांणी रडो नासलेले परी
सुखांत आसात ताणी सुखांत नासलेले पुरी विकतें घेतात ताणी आपणा करचें कांयच नासलेले पुरी ह्या संवसाराच्योय वस्तू वापरतात ताणी त्यो खरेंच वापर नासलेल्यो परी जिवचें कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता हुस्क्या मेकली तुमी जिवलेली म्हाका जाय लोक जावंक नासलेल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूंच्यो हुस्को आसा आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को पूण लोक जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को आनी असो तो आपणाच्याच भितर दोशी ओडटा तशेंच एके लोक जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता पूण लोक जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां कित्याक आपूण आपल्या पती कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को फकत तुमच्या आदावाक सोगोत फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगता देवाचें उतर हें देवाचे उद्गाराक गायन गावया B9 पेज 25 आमी तिसरो श्लोक गावया Sorvesporak sui sui sorvesporak Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui sorvesporak Sorvesporak sui sui Che te morde udarbor Amcia somia Jezusie Zawsze kadi Apun salodun bol Sorvesporak sui sui sorvesporak Sorvesporak sui sui Sorvesporak sui sui sorvesporak Sorvesporak sui sui Sorvespor तुमचे सोवे आसो मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूशी येवन शिसांनी विचारले स्वर्गाराच्या सोगल्यावन व्हड कोण तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान मोगाच्या भाव भयणो आज आमी बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेस हाची परब आमी समरमता ह्या भाग्योंता जल्म फ्रांस ह्या गांवांत जालो आनी ताची आवय बापूय लुईस आनी झॅली तांकां 9 भुरगीं जल्मलीं पूण 5 तांची भुरगीं साल्वार जालीं उरलेलीं 4 सोंपून गेलीं भाव भयणो ह्या ताच्या आवय बापायक ल्हानपणांतावन मोठवाशी जिवितांत भितर सरूंक खूब आवड आसली दे बोथ वॉन्टेड टू बी रिलिजियस एक यात्नीक आनी माद्र भयण कशी पूण देवाक वेगळोच प्लान तांच्या जिविताचो आसलेलो ती लग्न जाली आनी तांकां हीं भुरगीं जालीं पूण 5 भुरगीं हांव पळयता तांची मोठवाशी जिवितान भितर चली 5 तांची चेडवां माद्र जावंक पावलीं जेन्ना भाग्योंत तेरेस जल्मलें तेन्ना ते खूब वीक आसले ताका रोखडेंच दुयेंस जातालें आनी ह्याच खातीर जायती मागणी प्रार्थना ह्या सुपुल्या भुरग्या खातीर ती करूंक लागली आनी सुमार 5 वर्सांची पिरायेर पावले तेन्ना ताची आवय सोंपली आनी तिचे व्हडले भयणीन तांचो सांबाळ करूंक सुरू केलें
उपरांत ही ताची व्हडली भयण माद्र जावंक कॉन्व्हेंटान भितर सरली आनी हो एक व्हड धोको कसो बागेवन तेरेसाच्या काळजाक लागलो. खूब दूख ताका जालें, खूब ती रडली. पूण आमी भाव भयणो पळयता उपरांत एक एक भयण माद्र जावंक भितर सरली तेन्ना बागेवन तेरेसाकूय ही आवड लागली आनी ते ल्हानपणी थावन ही माद्र जावंक ते सोदताले. जेजूचो नीज पाटलाव करूंक ताची आवड आसली. पूण भाव भयणो पिरायेन खूब ल्हान आसले आनी कितले ल्हान पिरायेर तांकां कॉन्व्हेंटान भितर घेनासली. आनी ह्याच खातीर ते खाशा पाप साहेब लिओ थेरावो हाचीशी वेता. ताका म्हणटा म्हाका माद्र जावंक जाय. आनी 15 वर्सांची पिरायेर ताका ह्या कॉन्व्हेंटान ती भितर घेतात. भाव भयणो ताचें एक मुख्य कारण माद्र जावंक म्हणल्यार ओतमे साल्वार करूंक आनी यादनिका पासत मागूंक, टू सेव सोल्स एंड टू प्रे फॉर द प्रिस्ट. आनी भाव भयणो जेन्ना ते कॉन्व्हेंटान भितर सरले जिवीत तितले तिचे सोंपें जावंक ना. आनीक थोड्यो वस्तू तिणें आपल्या जिवितांत बाळगून दवरल्यो. पयले सुवातेर टू डू लिटल थिंग्स, ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. सान्न मारता जाल्यार, आपले रांदप करता जाल्यार, कसलेय क्लिनींग करता जाल्यार सगळो मोग घालून ते आपलो वावर करताले. व्हड व्हड वस्तू कडेन ते करूंक पावूंक ना, पूण ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू ताणें बेस बरे भाशेन केल्यो. जेन्ना कॉन्व्हेंटान भितर सरले तेन्ना तिचो वावर आसलो झाडू मारपाचो, क्लिनींग, मागीर लिनन आमी म्हणटा आमची बेडशीट आसा तांकां ते साफ करप, दुसऱ्यो वस्तू थाऱ्यार धरप, हो भाव भयणो ताचो वावर आसलो. सादो तो वावर आमी घरांत करता तसलो वावर, पूण हो ल्हान वावर व्हड मोगान ते करताले. दुसरे सुवातेर भाव भयणो तिणें थाराव घेतलो तो म्हणल्यार दॅट शी वूड नेवर कंप्लेन. कितलेंय ते सारकें आसूं, कितलींय गाराणी तेचेर पडो, पूण ताणें हो निर्णय घेतलो तो म्हणल्यार हांव केन्नाच कंप्लेन करचें ना. सगळें हांव जेजूच्या मोगा पासत हांव ते सोंसतलें. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो हें तिचें जिवीत पळोवन ल्हान पिरायेर तिका नॉवीस मिस्ट्रस करतात. म्हळ्यार दुसरीं जीं कॉन्व्हेंटान भितर सरलेलीं तांचो सांबाळ करूंक, तांकां धर्माच्यो वस्तू शिकोवंक ताका विचून काडटात. अशी ही संदी इतल्या ल्हान पिरायेर फावो जायनासली. पूण तिच्या देखीवंत जिविताक लागून, तिच्या भावार्थाक लागून, तिच्या वावराक लागून ती एक नमुनो जाली आपल्याच कॉन्व्हेंटान रावतल्या माद्र भयणी. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो ती अशें म्हणटाली, आय वील स्पेंड माय हेवन डुईंग गूड ऑन अर्थ. हांव म्हजो स्वर्ग सारतली संवसारांत एक बरें जिवीत जीवन. भाव भयणो चड वर्सां ती ह्या संवसारांत उरूंक ना. 24 वर्सांची पिरायेर ती सोंपली. TB हे तिका दुयेंस जालें आनीक आपल्या जिविताची निमाणी 3 वर्सां ती खूब कश्टवली. खूब म्हणल्यार खूब कश्टवली. रोगो दुखताली, जोर येतालो आनी त्या काळार तितले वखदां नासलेलीं. तर हे आपले सगळे कश्ट ती मिसांवा खातीर भेटयताली. आनी भाव भयणो आज पळयता तिका 28 वर्सांनी तिका 7 म्हण परगटली. आनीक आमच्या सांव फ्रांसीस शावेरा बरोबर मिसांवाची पात्रोन म्हूण तिका परगट केली. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमच्या भारतांत आयलो, गोंयांत आयलो. पूण ही माद्र भयण बाळका जेजूचें भाग्योन तेरेस आपल्या कॉन्व्हेंटांतले भायर सरूंक ना, पूण आपले भाजेर रावन, आपल्या कुडांत रावन तिणें मिसांवाचो वावर केलो. आज भाव भयणो हीच देख ही आमची ल्हान सांत आमकां फावो करता. पाप फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो, आमी जोण एकलो जावन आसात एक मिसां. आमकां पयस पयस वेची गरज ना हे मिसांव परगट करूं. आमच्या घरांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार एक देखीवंत जिवीत जिवन आमी सगल्यांनी देवाची मिशनरां जावंक जाता म्हूण आयची ही परब आमकां सगल्यांक दाखोळ करता. भाव भयणो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलो वेगवेगळ्या बेसाची खबर करता, आंकवारीची खबर करता, लग्न जाल्ल्याची खबर करता.
बाळका जेजूचे बागोन तेरेस हाची आवय बापूय जावन आसात पयली आवय बापूय जोडपी जांकां हो सांताचो मान फावो जाला 2015 वर्सा तांकां 7 म्हूण परगट करली. दे आर द फर्स्ट कपल्स टू बी प्रोक्लेम्ड सेंट्स. आज बाबूनो आमच्याय आवय बापूय काजारे जोडप्यांक हे जोडपे जावन आसा एक नमुनो. कोण भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांचो सांबाळ करून कोण भाशेन आमचें कुटूंब पवित्र करून आमी पवित्रपण जोडूंक जाता हें ही आवय बापूय आमकां शिकयता. तर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्या आल्तरार उड्या सरपा धरल्याची लागीं आमी दर दिसा पवित्रपणान वाडूंक देवाचे मिशनार कशें वावरूंक आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया. भेटवणे वेळार गायन गावया C8 बापाक मानना पेज 31. C8 पेज 31. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तुसलें जावं म्हूण मागात. तातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमी भोव कोनवळ्या बाबा काल्तिकायचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सर्व मनशाचे सोडवणे पासत तुका समोर पिल्लें बागयोन तेरेसाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुकूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. आमची देखून सगळ्या देवदतांनी भोगता सांगात पवित्र पवित्र दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार कोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा
फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बाडी सर्वेश्वरा तुझे चाकरां फ्रांसीस आनी याज्ञिक कार्म मार्टिन हांची काकलूत कर. तांकां संवसारांतले तुवें आपण वेली बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमुडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दर्नूत भाग्योन बाळका जेजूचें तेरेजा आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता रासोड चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ते सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो पेज 61. D27 पेज 61. Deva tuja moga
सुकले आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं बागेवन तेरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या वयच्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगल्या मनशांक तुजी आनी तुवें पेटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आज सांजेर 5:30 वाजतातीर उपरांत वेस्प, फाल्यां आमच्या आस्काऱ्या बागेंत मिगेलाची परब, मिसा 6, 7, 8 आनी परबेचें दोपाची मीस 9:30 वाजता. सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. सांजेर आमची तरणाटी ऑल गोवा टू अ सायड टाय ब्रेकर घडोवन हाडटात, तातूंतय वांटो घेवं म्हूण आमी मागता. आज सांजेर आमची SSCP सान्नां सरबतेल विक्रेक घेवन आसतली, तर तुमी घेवची म्हूण आमी मागता. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार